समलाव बापा तुझे समोर पाठवच्या उपकार दावडाव आमचो जिणे अंतर करपेन केलाय सत्कार पवित्रांत तुझी बुरगी जाल्या पवित्राच्या देण्यान बरल्या सभेचे सांदे झाल्या पवी जावच्या तुझे लागी सरल्या सांगाता समलाव बापा तुझे समोर आठोच्या उपकार दावडाव आमचो जिणे अंतर करपेन केलाय सत्कार. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्याजी ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मोगाचें नांव एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावंक आमी सोम्याच्या वेदी बवारी सांगातान जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां आत्मीक कुर्डेपण पाठ करून आपोवणे दिता. जेजो तावन आमकां खरो उजवाड मेळटा. हांव संवसाराचो उजवाड आनी म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो नांव म्हणलो जेजो आत्मीक कुर्डेपण पयस करून उजवाड्याची भुरगीं जावन जियोंक कृपा आनी आदार दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. क्रिस्तते मोगाचेनो आमची पातकां जावन आसात आत्मीक कुर्डेपणाचें कारण. आत्मीक भलायकी आमची करच्याक ह्या मिसाच्या बलिदानांत सक्रीय तरान वांटो घेवया. पातकां आमची रेडया देवाक लागीं जाया. सर आमची पातकां उडासाक हाडून सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळें हांव सारून सांगता मनान चिंतून मनान सारून वायट आदरान बरें सडून आमी जायती पातकां केल्यां. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवन सदांच संवकार मेरेन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वेस्पर देव काकुळतीचो आनी मोगाचो आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सजूच्या जिविता पावों. आमेन. सोमिया काकुत्ता सोमिया काकुत्ता क्रिस्ता काकुत्ता क्रिस्ता काकुत्ता सोमिया काकुत्ता सोमिया काकुत्ता. प्रार्थुया. काकुळदारा देवा पातकाच्या काळोखांतली आमकां भायर काडच्या आनी तुज्या दैवीक जिविताच्या उजवाडांत आमकां आवडच्या. तुज्या पुताक तुवें संवसाराचो उजवाड कसो पाठयलोय ताच्या अमोलीक रक्तान आमची पातकां धुवन काड आनी ताच्या अजपवन पुनर्जीवनपणांत आमकां नव्या जिविताच्या उजवाडाक पावय म्हूण मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवयी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससना. आमेन. सामुएलाच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें तुज्या शिंगांत तेल भर आनी तुज्या वाटेक लाग. हांव तुका बेतलेहमाच्या जेस्से सरसी धाडटां.
कित्याक म्हज्या रायाक हांवें ताच्या पुता मदलो विंचला. ते थंय पावतच ताणें एलियाबाक देखलो आनी चिंतलें, दुबावीन सर्वेस्पराचो अभिषेक हांगा ताचे मुखार आसा. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें, ताचें रूप वा ताची उंचाय पळयनाका, कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. अशें जेसेन आपल्या 7 पुतांकी सामुएलाक दाखयलें. पूण सामुएलान जेसेक म्हणलें, हांचे मदल्या एकल्याकी सर्वेस्परान विंचून काडूंक ना. उपरांत सामुएलान जेसेक विचारलें, तुजे सक्कट पूत इतलेच? जेसेन जाप दिली, सकडां प्रास ल्हान एकलो आसा पूण तो बोकऱ्यांक चरयता. सामुएलान जेसेक म्हणलें, ताका आपोवंक धाड. तो येसर आमी जेवणाक बसचे ना. जेसेन ताका आपोवंक धाडलो. तो तामशे कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सर्वेस्वरान म्हणलें, उठ, ताका अभिषेक कर. वचचो तो. सामुएलान तेलाचें सिंग घेतलें आनी ताका ताच्या भावा मदें मागलो. आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो आनी उपरांत सदांच ताजे सवय रावलो. सामुएल भायर सरून रामाक गेलो. देवाचें उतारें. सर्वेस्पर मोजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर मोजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर मोजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. 5 वसरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेस्पर मोजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या बुयारांतल्यान हांव चलता तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. गर्द जेवण म्हज्या दुस्मनां उजीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजे मातेन तूं मागताय. म्हजें कोप भरून वोमताता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. सांग पावलान हेब्रेम घरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, एका काळार आमी अंधकार जावन आसल्यात. आतां सुम्यांतय तुमी उजवाड पळोवंक पावतेल्यात. देखून
उजवाडाच्या भुरग्या बरी साळा, कित्याक सर बरेंपण, पवित्रपण, सात्विकपण उब जाता उजवाडातावन. सोम्यांक कितें मन वता तें सोदून काडूंक शिका. काळोखाच्या निर्पोळ कामांनी हात घालूंक वचनाकान, कित्याक न्हय तसल्या कामांचेर तुमी निसयत हुशारा. ती गुटान करता ते विशीं उलोवंक पर्यंत लज दिसता, पूण सगल्यो वस्तू उजवाडारता ताचें नीज स्वरूप तुमकां कळटा. कित्याक कसली वस्तू उजवाड हाडटा ती उजवाडटा देखून आमी अशें गायन करता. न्हिदोण पडलेल्या जागोजा मेल्ल्यांतलो बूट क्रिस्तुजेर परजल घालतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर. उबी रावया. वंदन तुका क्रिस्ता, आयमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, आयमे बरी राया. हांव सुसंवसारा सोवस्वार म्हणटा सोमी, जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उस्वाड आसतलो. वंदन तुका क्रिस्ता, आयमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, आयमे बरी राया. सर्वेस्पर तुमचे सौवें आसूं. सांजवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आपली वाढधन वेत आसतना जल्मांतावन कुरडो जावन आसल्या एकल्याक ताणें देखलो. जेजून धरणीर थिंपी उडयली. थिंपयेन माती कालयली आनी कालयल्ली माती कुरड्याच्या दोळ्यांक सारवून वोस आनी सिलोआम तळ्यांत धुवन काड म्हूण सांगलें. सिलोआम म्हळ्यार धाडलेलो म्हूण अर्थ. कुरडो गेलो आनी ताणें धुलें आनी दिश्ट मेळून तो पाटी परतलो. तवळ ताच्या शेजारची आनी हाच्या आदीं तो भीक मागतना ताका पळयल्ली म्हणाली, भीक मागूंक बसून आसलेलो होच न्हय वे. थोडी म्हणाली, होच तो. हेर म्हणाली, न्हय हो न्हय, हो ताचे बरी दिसता मात्र. तवळ त्या मनशानच म्हळें, हांवच तो. तवळ ताणी आदी कुरडो आसल्याक फारिझेवां हुजीर व्हेलो. जेजून माती कालोवन ताचे दोळे उगडलेले तो दीस शेणवार. ताका दिश्ट कशी मेळ्ळी म्हणून फारिझेवांनी ताच्या लागीं परत्यान विचारलें. ताणें म्हळें, ताणें इल्ली माती कालोवन म्हज्या दोळ्यांक लायिल्ली. हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिसता. तवळ फारिझेवां मदले थोडे म्हणाले, हो देवाचो मनीस न्हय वे, कित्याक तो साबात पाळिना. पूण हेर म्हणाले, एक पातकी मनशान असली आश्चर्यां करची जाल्यार कशी. अशें तांचे मदें विवाद उब जालो. देखून फारिझेव परत्यान ताच्या लागीं विचारी, ताणें तुजे दोळे उगडले म्हणटाय न्हय वे. आसूं तर ह्या मनशा विशयान तूं कितें म्हणटाय. ताणें म्हळें, तो एक प्रवादी जावन आसा. ताणें ताका म्हळें, पातकांच जल्मून ल्हान व्हड जाल्लो तूं आमकां शिकोवंक भायर सरलाय कितें. आनी ताणें ताका भायर घालो. ताका भायर घाल्ली खबर जेजूच्या कानान पडली. तो ताका मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें, देवाच्या पुताक तूं सत म्हणटाय वे. ताणें जाप दिली, सायबा तो कोण म्हूण म्हाका सांग, हांव सत म्हणटां. जेजून ताका म्हळें, तुवें ताका पळयलाय.
तुज्या लागीं उलयता तोच तो ताणें म्हळें. हांव सत म्हणटां सोम्या. आनी सरपडोन जेजूक ताणें नमस्कार केलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्त. क्रिस्तई मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, अमेरिकेच्या एका ल्हान शहरांत जियेतालो आर्नोल्ड स्मिथ मेळ्ळो. आपल्या भुरग्यापणार तो आपल्या आवयक आनी बापयक होगडायता. ती देवादीन जातात. तांचो तो एकलोच पूत आवय बापायच्या मोगांत वाडना आनी अशें आपणाचें जिवीत कशें मांडून हाडिचें म्हणलें ताका कळना. पाड संगती ताका मेळटात. पाड काम तो करता. जिवितांत पयशे आपणेचे म्हणलें तो चिंता. पूण सरक्या वाटेन गेल्यार आपणा थंय कसलेच चड पयशे जावचे नात म्हणलें ताका ताचे पाड सांगती सांगतात. आनी त्या देखून तो ड्रग्साच्या बिजनेसाक सरवता. ड्रग्स सप्लाय करचे मात्र न्ही, ते मादक द्रव्य तो आपल्या कुडीक घेता. आनी अशें ते मादक द्रव्य वस्तू ताजो देव जाता, ताजो मोग जाता. पळया, भुरगेपणार ताच्या वडिलांचो मोग ताका मेळोना. बरें मार्गदर्शन ताका मेळोना. पाड सांगती ताका मेळ्ळो आनी सूख वाट ताणें आदारली. आनी अशें आसता सबार तरेचे पयशे ताणें केले. एंटी सोशल तो जालो. समाजीक विरोध तो जालो. पाड कामां करच्यान प्रवीण तो जालो. आनी अशें आसता एक दीस ताच्या जिवितांत पयशे आशिल्ले, सकत आशिल्ली, वाहनां आशिल्लीं, ताजेच म्हणलें प्रायवेट बंगले आशिल्ले, पार्टी जाताली. पूण तो काळोखांत आशिल्लो. हें सर्व मजा मारच्या मोदें आपलो जीव ताणें अंत करूंक चिंतलें. कित्याक खरो समाधान, खरो संतोश ताजे थंय नातिल्लें. ताजे थंय हांव एक दीस शिरकोन पडटा म्हणलें भें आशिल्लें. आनी अशें शिरकोन पडल्यार म्हाका जिवाची शिक्षा वा सजा जाताली म्हणलें ताका कळीत आशिल्लें. अशें समाजेंत हांव नालिसाय भोगतलो म्हणलें वर्तें भें ताका आशिल्लें. आनी त्या देखून गुपीत तरान जाता तितलें मादक द्रव्य खाण येवन जीव अखेर करूंक तो चिंता. आनी अशेंच तो करता. आपलो जीव अखेर करच्या पयलें ताच्या काळजांत एक उजवाड झळकता. तूं अशें करिनाका म्हणलो आवाज ताका आयकता. तो हिशीन तिशीन पळयता पूण कोणूच नातिल्ले. उजवाड ताच्या काळजांत आयिल्लो आनी गेल्लो. आनी त्या देखून तो जीव काडिना पूण त्या उजवाडा फाटल्यान वता. तो उजवाड खंय जावन आयिल्लो म्हणलें तो पळोवंक शकता. आनी अशें थंयसर आशिल्ल्या याजकाक तो भेटता. फादर, म्हाका जीव अखेर करचें म्हण हांवें आशिल्लें आनी प्लॅन केल्लें, पूण म्हज्या काळजांत एक उजवाड आयिल्लो आनी तूं तशें करिनाका म्हूण म्हाका आयकलें. हो कोण? हो उजवाड खंयचो म्हाका दिसलो म्हूण तो याजका लागीं विचारता. तो याजक ताका एक पवित्र पुस्तक दिता. हो बूक तूं वाच. पळय, ह्याच उतरांनी तुका तो उजवाड मेळ्ळो गी म्हूण पळय. ह्याच उतरांनी तो आवाज तुका आयकता गी म्हणलें तूं पळय. तो बूक काडून तो आपल्या
राबळे पाटी वेता आनी थंयसर एका अध्याय उपरांत अनेक अध्याय तो वाचता. अशें वाचतना तो उजवाड आनी आवाज ताका आयकता आनी हो उजवाड आनी हो आवाज खरोच जेजू क्रिस्त म्हणलें तो वळखून घेता आनी मुखल्या दिसांनी तो एक याजक जावंक पावता. मोगाचेनो पाड सवय अस्कतकाय संवसारची आशा आशिल्लो मनीस आतां तो याजक जावंक पावता आनी जेजूचो पाटलाव तो करता. मोगाचेनो अशी व्हडली काणी न्हय पूण ल्हान ल्हान काणी आमच्या जिवितांत आसूंक पुरो. एका फावटी आमच्या जिवितांत जेजूची वळखूच आमकां नातिल्ली पूण आज आमकां जेजूचो उजवाड आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आसा. सबार फावटी देवाचें उतर आयकूंक तें वाचूंक आमी निर्लक्ष केलें जावंक पुरो पूण आज देवाचें उतर आनी तें आयकूंक आमकां समाधान आनी आशा. आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें बऱ्यांतल्या बऱ्या जाणाक सामुएला सरशी दाविदाचो बापूय दिता आनी सामुएल म्हणटा हांकां देवान वेंचून काडूंक ना. हांव एकलो कोणी म्हणी आसा की म्हूण तो विचारता. वो एकलो आसा तो ल्हान आनी तो बकऱ्यांक सोरोवचो तसलो. तो तसलोच म्हणून आमी ताका हांगासर हाडूं ना कित्याक तसले अस्कत मनशाक देव विंचता की म्हणलें सवाल आमचें आसलें. परत एक फावटी दावीद राय त्या अस्कतकाया प्रमाणे आनी बकऱ्यान सोरोवचें जावन तो येता आनी तो राय जाता. मनीस व्हडल्यो व्हडल्यो संगत्यो पळयता फामाद मनशांक विंचून काडटा पूण देव खालत्यांक अस्कत आशिल्ल्यांक विंचून काडटा आनी तांकां महान करता. पूण दावीद राय देवाक विंचता गी म्हणलें सवाल. देवाक तो विंचनासतना पातकांत तो पडटा काळकांत तो पडटा पूण नातन प्रवादी ताचे लागीं देवाचें उतर काणयोन येतना ताच्या अंतस्करणांत देवाचो उजवाड पडटा आनी तो आपलें पाताक रडटा. आनी त्या देखून दावीद राय आज श्रेश्ठ राय कित्याक ताच्या सवलतो आशिल्ल्यो वा रावळेर आशिल्लें ताची शाती आशिल्ली ताचे सैनीक आशिल्ले म्हणलें म्हूण न्हय पूण तो आपलें पाताक रडलो आपलें पाताक तो वळखलो आनी देवाच्या उतराक ताणें स्वागत केलो. आयच्या वांजलांत आमी एका कुरड्याक दिश्ट लाभल्ली ही काणी आयकली. हो कुरडो कुडीच्या कुरडेपणांत वळवळून आशिल्लो पूण क्रमेण आत्म्याचो उजवाड ताका लाभलो. जेजू ताका गूण करतना जेजू सडवणदार म्हणलें ताका कळीत नातिल्लें आनी त्या देखून फारिजेव ताचे लागीं विचार करतना हो कोण म्हूण म्हाका कळीत ना पूण म्हाका इतलेंच कळीत हांव ल्हानपणी जावन कुरडो आशिल्लो आतां म्हाका दिसता. पूण परत एक फावटी तो जेजूक मेळटना तोच सडवणदार म्हणून वळखून घेता. मोगाचेनो आमच्या जिवितांत जेजूचो उजवाड भोव गरजेचो. ताजो उजवाड नातल्यार देवाच्या उतराची वळख आमकां मेळना. आमची पातकां रडोवंक प्रेरण आमकां मेळना आनी त्या देखून आज आमी मागाजे जायचे जेजूच्या खऱ्या उजवाडाक जेजूच्या खऱ्या उतराक. तें उतर आमच्या काळजांत रोमोवंक ताच्या उजवाडा प्रमाणे आमचो आत्मो आमी बाचाव करूंक आमी पळयचे. मोगाचेनो कशें त्या आर्नोल्ड स्मिथाक देवान महान केलो मरणा जावन राखलो आनी ताका उजवाड फांकयलो तशेंच देव आमकां मरणा जावन राखून सस्नीक जिवीत दिता आनी हें जिवीत ताच्याच मांसा आनी रक्ता जावन आमकां दिता ताच्याच उतरां जावन आमकां दिता. मिसाच्या संभ्रमांत आमी भागीदार जातना हो उजवाड आमकां लाभता. देवाचें उतर आयकतना हो उजवाड आमकां मेळटा. सबार फावटी आमी निर्लक्ष केल्या जावंक पुरो तर आज आमी जेजू लागीं विचारया ह्या आत्मीक उजवाडा खातीर आमची जिणी ताच्या उतरान आमी मांडून हाडया. खंडी जावन आमच्या
घरांत अस्कतकाय आसूंक पुरो, घरांत काळोख आसूंक पुरो, वा पाड सवयांक आमी गुलाम जावंक पुरो. सबार वर्सां जावन आमचे थंय आसली पाड सवय घराचें समाधान पाड करूंक जावंक पुरो. जेजूच्या उजवाडाक आमी स्वागत करया, जेजूच्या उतराक आमी स्वागत करया, जेजूक आमच्या जिवितांत आपोवया. खंडितरान जेजू आमचो भावार्थ पळयल्लो, आमकां तो राखतलो, आमकां तो गूण करतलो आनी अशें ताचो दैवीक उजवाड आमकां तो फांकयतलो. आनी निमाणें त्या उजवाडाक आमी सदांच आशेवया. जर तर आमकां आमच्याच काळोखांत रावचे कसलोच उजवाड आमकां प्रयोजनाक पडना, पूण आमी त्या उजवाडाक आशेता, खऱ्या काळजांत आमी आशेता. खंडितरान जेजूचो उजवाड आमचे थंय पडटा. मोगाचें न्हू, जेजूचो उजवाड आमकां आमच्या काळोखाच्या वाटेक उजवाड जावन आसा. ताचें उतर सत, जिवीत आनी वाट. त्याच वाटेंत ताजो उजवाड कांयोन आमी चलया. आमेन. तर आमी सर सांगता उबे रावया न्हू, आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवा सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोम्यांक जो पवित्र गर्भे संभवलो, अंकवार मिळता जल्मलो, पोंस पिलाता ताणें कसुसलें, ताका कुर्सा जडलो, तो मेलो आनी ताका आनी पिलो, तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेला तो जिवन जालो, सर्गा चडलो, सर पदवीदार देवा बापाच्या उज्याक बसला, थंय दोनशी आनी लेंची मनसिली करूं येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवन पावन सत्याचें जिवीत. आमेन. आमची सर्व अस्कतकाय देवा कळीत आसा. आमच्या अस्कतकाय वरवीं तो महान संगत्यो करता. आमच्या भावार्थांत सर्व आमची मागणी देवा मुखार दवरया. बापा, पवित्र तुजो पूत जेजू क्रिस्त संवसाराचो खरो उजवाड म्हणलें वळखून क्रिस्ताचो उजवाड सर्वांक फांकोवंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर उपकाराक पडची बरीं कामां हातीन धरन सर लोकांक शांती समाधानाचें जिवीत जियोंक कुमोग करीचें तांकां तुज्या उजवाडान बर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. विविध कारणां पासत मानास्ताप दवरून जियोवच्या व्यक्तींनी एकामेका भोगसून माये मोगाच्या जिविता मारिफात तुज्या उजवाडान चलोवंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. भुरगीं तशेंच युवाजनांनी भावार्थाच्या संगतींनी उर्बेवंत जावं आनी वायट संगतींक लाभदान अशें तांच्या मतीक उजवाड लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. उतार प्राय तशेंच पिडे वरवीं कश्टूंच्या समेस्तांक तुजे कृपेन भर. तांचे कश्ट धैर्यान सोसूंक आदार आनी तुज्या परजळीत उजवाडान तांचे जिणेन समाधान सवकासाय दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी समेस्तांनी दिसपडटें जिणेंत तुज्या पुताक भेटोवन उजवाडान जियोवंक आनी आत्मीक कुरडेंपण फाड करून आमची मत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या काकुळतीच्या बापा, जेजूचो उजवाड आमचेर फांकय. आमची काळोखाची जिवीत तुका समर्पित हांव, आमची अस्कतकाय तुका समर्पित हांव, आमच्यो पाड सवयो तुका आमी समर्पित हांव. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुका आमी समर्पित हांव. आमकां कळीत आशिल्ल्या जणांक पाड सवय जावन कुटुंबाचें समाधानाचें वातावरण ते पाड करनासात, तांकां तुका समर्पित हांव. कशें तुवें त्या कुरड्याक दीश दिली, तांकां तूं दीश दी. तांच्या आत्म्याचे दोळे तूं उगडापें कर. सोम्या जेजू, तुजो उगडास, तुजो उजवाड आमचेर फांको दी. आनी अशें
तुझी खरी भुरगीं जावंक आमकां तूं फावो कर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्व समचे मोगाळ बापा, कालिक सावन तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा, घाल तूं तांचे तुजे बेसा, ती तेस्ता आमचे या संवसारा, आसा सरकिते तुवेंच दिल्लें, मेटय दाव आमकां या बलिदाना, तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्यां सोबें. सर्व आमचे मोगाळ बापा, कालिक सावन तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा, घाल तूं तांचे तुजे बेसा, जेसून भेटयलो खुर्सा आपणा, आम्हा सर्वांच्या मोगा पासून, पेला थंय आमी उदास जावच्या, आदार दिवची माया ओंकार. सर्व आमचे मोगाळ बापा, कालिक सावन तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा, घाल तूं तांचे तुजे बेसा. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरस्वती देवाक मानतलें जावन मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेत आमच्या नक्की पयसबेच्या देवाक सर्वेस्पर मांडून घेऊ. काकुळदारा बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमी हांगा एकठांय जाल्या. पातकान जल्मल्ल्या आमकां ताच्या अमोलीक रक्तान निर्मळ कर आनी ताच्या कश्ट मरणा वरवीं नव्या जिणेच्या मार्गार चलोवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणाचें तूं बळ मोडटाय, आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो धळबार तुजी थोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचें ताळें मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर तो सर्गानी संसार बदला तुझ्या वैभवा, सर्गी तुकाचे, सर्गी तुकाचे, सर्गी तुकाचे. नावी ताताचे सर्गी तुकाचे, सर्गी तुकाचे,
सर्गीन तुकाचे. बापा करोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरोंक सुसंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कूड परगटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवन पावनावरवी तुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रिथिवीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्रपणाचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याजक वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय. पुन्हा जॉन बडासो बरवो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत करी. तांकां आनी तुजे इश्टगत मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मोकामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ह्या भुरग्यांचे तुजी सुबाम देणी घाल सम्या. तांकां बऱ्या भलायकेन सांबाळ. तांचे घराणें आपुरबायेचें जावं दी. तांच्या कुटुंबांत खरो उल्हास आनी संतोष, समाधान आनी बोवाड सदां निशेवूं दी. ओंकार मेरे देवाचे महेश सांगाती भगेम देवदूत आनी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर असेसो सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनी आनी सम क्लारा बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मायमोगा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरवशान अत्रक्तल्यांक आमकां तुझे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कितार जोडकी पदवी आणि महिमा तुझी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुझ्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सोय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव सवंक पिता ती म्हज्या जरती आनी ख्यास्त हाडिना जावं पूण तुज्या काकुळतीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणा आपयल्ली सर्व आमी सुभागी. पावना mundo जीवितासो ओसुवर संसारासो सोमी जेजू मोसो दैविक खाणान पोसो आत्मिकान बागोसो एक मातास्रो मोसो देसो गोळ्या बोऱ्या जीवित म्हाका जेसू क्रिस्ता कोरया दयेन तो पाव म्हाका जेसू गोळ्या बोऱ्या दी तू जीवित म्हाका Krista Korea dayeng to pau maka Kering sekeri wat kering jiwitamje kering पुनर्जीवन कोणकी आमच्या बरवशाचे येणे ख्रिस्तायाचे जेसू गोळ्या बोऱ्या दी तू जीवित म्हाका जेसू इश्ता कोरया दयेन
करिया दये तो पाव माका दाविदाचा पुता इस्रायलीचा राजा जेजू नाझरेना देवाला मोरयेच्या इस्तातून भक्तांच्या तुझे रे जियेना जेजू गोळ्या बोऱ्या करिया दये तो पाव माका जेसू गोळ्या बोऱ्या देतो जीवित माका जेसू इष्टा करिया दये तो पाव माका प्रार्थूया. सर्वेस्परा सस्नेक उजवाडाच्या देवा, ह्या संवसारान जल्मल्ल्या सर मनशांचेर तुजो उजवाड तूं फांकयताय. तुजे कृपेच्या परजळान आमची काळजां उजवाडाय. तुजे महिमेक फावो आनी तुका मानता तेंच आमच्या मनांत घाल आनी खऱ्या काळजान तुजो मोग करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सवय आसो. सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. होगलाप जावन जेजू क्रिस्ता आता आणि सदा सर्वदा देवाचे विष्णू आशीर्वाद तुमचेर आमी मागले जावन आसात. चड आनी चड मापान देव तुमकां आशीर्वाद आनी बरो दी. आयचे रेतीर भोव आपुरबाय तरान मांडून हाडूंक आमकां आदार दिले जावन आसात. मानादीक बाप आयवान सोजो मोड बेळे आमच्या भुरग्यांक तरबेत ते जावन आसात. तांणी आपुरबाय तरान शिकण दिवन आराधन आनी मिसाच्या बलिदानांत आमच्या खातीर मागलां. तुमच्या सर्वांच्या नांवे बाप आयवानाक आमी दिन वाचून देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर आयवान. तशें आमच्या सांगात आसत मानादीक बाप फ्रांसीस फेर्नांडीस आनी आयचे कोयर बोवापर तरान मांडून हाडलें जावन आसा भाऊ जॉन आनी गायन मंडळीन. तांकांय तुमच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. काकुळतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापय म्हणून आडवरी नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. ये जेजू हांव काकुळत मागता दितलो पातेता. सर्मोची पाखां कांटळटा आयच्यान ती सकल सांगता. ये जेजू हांव काकुळत मागता दितलो म्हूण पातेता. सर्मोची पाखां कांटळटा आयच्यान सकल सांगता. पातका खातीर म्हाका पावो
Osokarti Sashnaso Persol Ole Tempodachi Sagan Sarja Mujachi Ye Jesu Hauka Kutmata Dito loy moy padeta Sermoji pat kam kantarta Ay chanti sakar santa Mughal puta soe Amkwar mori Ashivadev Amkam Pagyawan ka sa Jikurin Nerangkam Jiwa Amcha Dusmanantle Bapachi Putacha Amen.